sognet mogaci. Porwisz do nas pocolojtaj, Tashierat sognet mogaci. Ozoranus barzogico, Amzogiu amchilkanojka, Somestan lagia boita, Amnache boki somoika, Ozoranus barzogico, Amzogiu amchilkanojka, Somestan lagia boita, Amnache boki somoika, Porwisz do nas pocolojtaj, Tashierat sognet mogaci. Porwisz do nas pocolojtaj, Tashierat sognet mogaci. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आयच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटा मेरी मॅगडलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली हांगासर रावतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक कितें भाशेन देवान आपल्या आशिर्वादान बरोवन बरी भलायकेन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आज कितें भाशेन मागूंक लायता सांतान आगुस्तीन फेर्नांडीस आनी दितोजा गाम आपल्या लग्नीक वार्षिक वर्सा आपल्या आनी आपल्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण कितें भाशेन आपल्या खातीर ती देवाक दिन वाचून ह्या मिसाच्या बलिदानान मागूंक जाय. तशेंच आयच्या दिसाक आमचे फिरगोजीन बाप्तिस्म घेतलो आमचो भुरगो आचर एलरॉय गॉन्साल्वीस, रॉजर गॉन्साल्वीस आनी अंजेला दा सिल्वा हांचो भुरगो कितें भाशेन देवाचो आशिर्वाद ताचेर पडून कितें भाशेन मागुया आमच्या देशा खातीर आनी आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर ओदीक आमकां फावो ते उमेदवार देवान वेंचून काडूंक आमकां बूद जाणवाय दी म्हूण कितें भाशेन आमचें मोन उजवाडाय म्हूण आमचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ही नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बोरणी बाबांनो, मनीस पुणतायेन जिवाल ही देवाची मोहिमा म्हणटा सांत इरेनियस. ही जिवालाय दर एक ख्रिस्ती बाबाथ्यान आपल्या फॉलवंत जिवितांतल्यान समेस्ताच्या फायद्याक तशेंच देवाचे व्हड मोहिमे पासत वापरूंक जाय. आयज पास्काचो 5वो आयतार आनी आमच्या सेवाधर्मांतल्यान पुनर्जिवंत जालो जेजू केरीत भाशेन आमकां म्हणटा, तुमी सोबा फुलां दिवची आनी म्हजें शीस जावचें. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. देवा बापाक मोहिमा हाडप म्हणल्यार कितलें महान कार्य आनी व्हड विघ्नूय. तर आयचो विशय म्हणटा दवरून सगल्या वेळार जेजूक चिटकून रावन तोखता तसली शुभा फळां आमी उठपण करून क्रिस्ताच्या खरें शीस आमी जावंक आनी सर्गीच्या बापाक मोहिमा हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां कृपा आनी मोल मागुया. आनी बाबा भयणीनो, जेजू सोबेन चिकटून रावल्यार आमी सुबाम फळां दिवंक पावतात. आमच्या जिवितांत जायते फावटी ह्याच जेजू सोबेन चिकटून रावंक आमी फाटीं उरल्या. आमच्या स्वार्थाची मनशां आमी जाल्या. जायते फावटी आमी विसरल्या की देवाचें उतर आमकां जिवितांत बदलो पाडटा. तुरे वेळार देवाची काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यूर सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सूर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक निभाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सावलो जेरुजाल्यान पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणीन एक शीस म्हूण सोट मारूंक ती फाटीं सरताली. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदुताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगटलें. हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलो तांचे बराबर जेरुजाल्यांत भोंवूंक लागलो आनी हुर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवा कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं हुजत करचोत तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्ख्या जुदेयांत, गालिलियांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याच्या बुजवणेन भरून ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, व्हडले सभेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगळीं म्हणया,
व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पालतलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोडटात ती ताका वाकाणटली. तांची काळजां शांतीन जिवंक सदांकाळ. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगळी प्रितूम शेकानशेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतल्यो. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं, ताका पांयां पडटले. संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस मातयेक पावतले ती सोमेस्त. ताचे मुखार मान बागयतले. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताचेच चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकाक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. अजून जल्म येवंक नासलेले पयजेक ताचें बरेपण अशी गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब: व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. बाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्कोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता पोरमणें चलता म्हूण आमकां गमून येतलें. आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत कोत्तल्यो. कित्याक देव आमच्या अंतस्कोना परोस व्हड आनी सगळें ताका तावें. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचें अंतस्कोन आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताजे कडचें मेळटाच. कित्याक ताज्यो आज्ञा आमी पाळटां आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताजी आज्ञा. ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताज्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताजे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतोरें. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. सोर्विस्पो तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजून आपल्या शिसांक मुळे
हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें उदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीच जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महाने मोगाळ बाबा भयणो, पास्कांचो 5वो आयतार आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन जेजू दाखवेल आमी फांटे. आमी सुंदर सोबीत हें गायन कोमिन्याच्या वेळार म्हणटा. जेजू दाखवेल आमी फांटे ताच्या मोगा. आमी जेन्ना ही गायनां म्हणटा तेन्ना जेजू दाखवेल आमी फांटे ताच्यात आमी रिगून रावची, ताचे सवें जिवीत आमकां मेळचें. बाबा भयणीनो, ऑस्कर वायल्ड आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा. सांतां आनी पातक्या मदें एक सोर आसा, फरक आसा. म्हणजे देर इज अ डिविजन बिटवीन द सिनर्स एंड द सेंट्स. कसलो फरक? एक सांत आपले पाटले जिविता वयर ताका पाटलें जिवीत आसा म्हूण ताची नदर मारता, आनी एक पातकी आपलो फुडार आसा, फुडारी जिविता वयर नदर मारता. आतां विचार, पातकी कित्याक आपलें फाटलें जिवीत पळयता? आपूण कशे तरेन पातकान जियेलो, कशे तरेन निराशीपणान आसलो, कशे तरेन वायट जिवीत जिवन वायट स्वभावाचो मनीस आपूण आसुनूय देवान आपल्याक बक्षिलो, आनी कशे तरेन आतां देवाची मोहिमा आपूण करूंक ओदीक वावुरता. देवाक मानता तसलें जिवीत आपूण जियेता. दर दिसाक देवाचें जिवीत जिवंक हांव वावुरता, हें भाग्यूंत आपल्या जिवितान दिसपट्टी वावुरता. एक पातकी सदांच आपलो फुडार पळयता. म्हाका खंय चान्स पडटलो, म्हाका खंय दुसऱ्यांचो फायदो काडूंक सोयीक मेळटलो, कशे तरेन ओदीक हांव पातोक आदारतलो, कशे तरेन त्या वेळाचो ओदीक हांवें फायदो काडून म्हाका जाय ते भाशेन मौजा मारूंक म्हाका चान्स पडटलो, हाचे विशीं तो दिसपट्टी आपल्या मनांत विचार बाळगिता. आनी होच फरक बाबा भयणीनो. एक भाग्योंत आपल्या जिवितान देवाक मोहिमा दिवंक वावुरता जाल्यार एक पातकी आपल्या जिवितान दिसपट्टी देवाचें नांव खाला उडोवंक आपूण दिसपट्टी वावुरता. एका खेडेगांवांत एक याज्ञीक भाव आपलो वावर करतालो, आनी हो याज्ञीक भाव इतलो बरो वावर करता तो पळोवन लोक अजाप जालो. कित्याक हो याज्ञीक भुरगो आसतना व्हडलें नांव ताका नासलें. तो सारको मुड्डार आसलो, तो सारको आपल्या जिवितान सगळें वायट करतालो, बाहुबली कसो जियेतालो. सगलो लोक ताका भियेतालो, सगलो लोक ताचे वाटेक वचून आसलो.
असलो भुरगो पाद्री जावंक गेलो आनी पाद्री जाल्या उपरांत तो मिस्योनार कसो गेलो आनी मिस्योनार त्या गांवांत तो वावरूंक लागलो. आपलो वावर इतलो बरो तो करतालो की तो रितीराक गेलो तेन्ना लोकांक दिसलें तो गेलो आमचो गांव सोडून. लोकांनी ताका फोन केलो, खंय आसा फादर तूं? आनी ताणें सांगलें हांव म्हजो रितीर करता. आनी सगलो लोक अजाप जालो की हो पाद्री इतलो बरो भुरगो तरनो धाकटो म्हणजे सुमार 45 वर्सां इतलो बरो वावर कसो तो करता. खंयतान ताका ही प्रेरणा येता, खंयतान ताका हें बळ मेळटा. आपल्या जिवितांत ताणें जेसूक आपलें जिवीत भेटयलें. आपलें नुस्तेंपण सगळें ताणें सोडून दिलें. आपलें निराशीपण देवाक भेटयल्या उपरांत देवाचे मोहिमेक दिसपोटी वावरूंक तो लागलो. पळय बाबा भयणो, आयच्या दिसाक होच आमचो विशय. देवाचे मोहिमेक आमी ताचे फांटे कशे दिसपोटी बरीं फळां दिवंक वावरूंक गरजेचें. आयचें पयलें वाचप दोनदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आमी घेतलां आनी हें वाचपान आमकां कांय बरें मेळटा. सावलू आसा तो पावलू जाता दामास्काचे वाटेर जेजूक तो उणभवता आनी जेजूक उणभवल्या उपरांत किरीत भाशेन तो दामास्काक वेता आनी थंयसर लोक ताका किकोंत करता, तूं सारको न्हय, तुवें आमच्या स्टिफनाक किरीत भाशेन फातरांनी मारूंक आदेश तुवें दिला, तूं हांगासरलो वच. आनी लोक ताका स्विकार करिना. पावलू आपलें जिवीत बदल्लां, सोम्याक आपल्यान अणभवला म्हूण सांगता आनी भाव भयणो लोक ताका थंयसरलो धाडटा. आनी पळय काय बरें ताच्या जिवितांत तो परतून जेरुसलेमाक येता, ज्या शारांत ताणें स्टिफनाक मारूंक भाव भयणीनो आपलें वैकार दिल्लें, ज्या शारांत ताणें म्हणलेलें ताका जिवेशी मारात कित्याक तो देव निंदा करता. फातरांनी मारूंक ज्या शारांत ताणें फर्मायलेलें त्याच शारांत तो परतून येता. आनी शीस सगळे दोनदूत आसत ते गाबोरतात. तेन्ना बार्नाबास म्हणजे बार्नाबास ह्या नांवाचें अर्थ जावन आसा बुजवण दिनार, कम्फर्टर. ओ येता आनी किरीत भाशेन सांगतात ना सावलूचें बदलप जालां, जेसू दामास्काचे वाटेर ताका भेटला, तो आतां पावलू जाला, ताचें तुमी आयकात, तो आमचे मदलो, तो आनीक पिडापीड दिवचो ना. भाऊ भयण, एक म्हणणें आसा, गॉड रायट्स स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लायन्स. हें पावलूच्या जिवितांत जाता. ज्या शारांत, ज्या जिवितांत आपूण वळपण घेवन आसलो, आपूण इस्रायलीत, आपूण सगळे आपले अधिकार जाणा, मोजेसाची सुमूट जाणा, बरो शिकलेलो, सगळेच एकाच फारान जेसूक जेन्ना तो वैकार दिता नाच जाता. आमच्या जिवितांत ते भाशेन जाता. जेन्ना आमी स्वताक आमी केन्ना आमचो स्वता प्रमाणे जियेता, आमचें जिवीत आमी स्वता प्रमाणे मांडून हाडटा तेन्ना जायते आमची भावा भयणां आमचेर विरोध जातात. आमी स्वत उलयता तेन्ना लोक आमकां किकोन करता. आमी स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडटा तेन्ना लोक म्हणटा ओ फारिझेव आनी दोंगी. आमी बाबा भयणां आमचें जिवीत बरे तरेन जियेता तेन्ना लोक आमकां नाकारता. अशेंच पावलूच्या जिवितांत जालें. तुयतान ताका बाबा भयणो ताच्या आपल्या गांवांत सेजारियाक ताका पाठयलो आनी तुय बाबा भयणीनो ताणें खरेंच क्रिस्ताक परगटूंक दिसपोटी मेहनत आनी वावर केलो. आपल्या जिवितांत ही उतरां ताणें म्हणलीं, वाटेर आसतना सोम्यान म्हाका पळयलो, ताणें म्हाका पारकिलो आनी बार्नाबासानी गोबाय दिली, आपूण सोम्याचो आनी सोम्या खातीर आपूण भोक्ती करून पवित्र आत्म्या उद्देशी बुजवण म्हाका मेळ्ळ्या ती हांव सगल्यांक परगट करतलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाक मानता ते भाशेन आमी तर आमचें पातकी जिवीत सोडून दीत जाल्यार अदीक आनी अदीक देव आमच्या सांगाताक आसा. आमी ते फांटे जंय देव आमकां बरीं फळां दिवंक अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत प्रयत्न करूंक आदार दिता. आयचें शुभ वर्तमान काय बरें आमकां ही उतरां म्हणटा. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. कुलवाडी म्हणल्यार जो दाखवेलीन वावर करता तो म्हजो धोनी. आनी भाऊ भयण, इस्रायल पोरजेक ही दाखवेल चड गरजेची, कित्याक ताचे उद्देशीन ते आपलो धंदो करताले.
ताचे उद्देशीन दिसपट्टी आपल्या पोटाक तें फावो तें उदार पोसोन ताचे उद्देशी करून आनी हाका लागून जेजू दाखवेलीचो किरीत भाशेन तांकां सोर करून सांगता म्हजें सवें फोडां दिना तो दर एक फांटो कातरून उडयता. आमच्या जिवितान आमी पळयता आमी जेन्ना पावस येता तेन्ना आमचे जायतीं झाडां पेडां आमी बरे तरेन खातोतात. नवे धीर येवंक आमी तर आमच्या घरांत कसलोय फोडाचो रूख आसा आनी तो तर बरे भाशेन फोडां दिना आमी तो बेंटाव आमी तो कातरून उडयता कित्याक फोडां बरीं दिनात. ह्या दिसांनी आमच्या सरभोंवती आमी पळयता जायतीं फोडां जातात. जावं ते आंबे जावं ते पणस जावं ते चिकू जावं ते काजू बरे तरेन जातात. आमकां उमेद दिसता खुशालकाय दिसता. पूण तोच रूख बाबा भयणीनो जेन्ना फोडां दिना आमी निराशे जाता. आमी बाबा भयणीनो म्हणटा ह्या वर्साक कांयच जावंक ना आंबे ह्या वर्साक फोडां नात. कित्याक जायत कित्याक दर एक रूख जेन्ना बरे तरेन ताका सृश्टीचे पर्यावरणाचे ताका तेंको मेळटा तेन्ना बरीं फोडां तो दिता. तेच भाशेन आमचें जिवीत सोमी म्हणटा जो कोण बरीं फोडां दिना तो दर एक फांटो कातरून उडयता. पूण ओदीक आमी फोडां दिवचे खातीर आमचो स्वर्गीचो बाप आमकां बेंटा म्हणजे आमकां तासता आमकां तो फांटे कातुता. जेन्ना आमी हे फांटे बाबा भयणीनो ओदीक धीर बरे तरेन येवंक आमकां बेंटा तेन्ना ओदीक बरीं फोडां आमकां मेळटा. देखीक लिंबिणीचें झाड आमी तर तें बरे भाशेन कातरीत जाल्यार ताका उदीक आनी उदीक फांटे येतात बरे तरेन लिंबे येतात. आमच्या जिवितांत ते भाशेन देव आमकां करता. ओदीक बरीं फोडां आमी दिवचे खातीर आपल्या सवें रिगून रावंक हे देवाचें उतर दिसपट्टी वाचून ताचे सवें आनी ताच्या उतरा पोरमणे जिवन आमी फोडां दिवंक तो वावुरता. आनी काय बरें म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावले शिवाय बाबा भयण ताच्यान आपशीं फोडां दिवं आमी जाणाव एक फांटो तर ओदीक आनी ओदीक ते दाखवेलीक ना एक फांटो तर त्या रुखाक ना तो सुकता. आनी हो सुकलोलो फांटो आमी कितें करता रोखडोच उज्याक लायता जोडो म्हणटा आनी आमी बाबा भयणीनो तो लासयता. ते भाशेन आमचें जिवीत जाता. देवा सवें आमी जेन्ना रिगून रावना आमी फोडां दिवंक पावना आमी निराशी जाता. देवा सवें ओदीक आमी ताच्या उतरा पोरमणे जियेना आमी निराशीपण आमच्या जिवितान येता आनी फावो तीं फोडां दिवंक आमी पावना. आजच्या दिसाक म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे. आमच्या जिवितान ओदीक आनी ओदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेल्यार आमी किरीत भाशेन हे फोडां दितात ते फांटे जावंक पावतले. म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांव रावता तो म्हजे सवें जो रावता तो सुबाम फोडां दितलो. तुमी तर म्हजे सवें रिगून रावचे जाल्यार सुबाम फोडां दिवंक पावतलीं. म्हजे विरेंत तुमच्यान कांय करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगोवन रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकोन वेता. म्हणटकूच ह्याच जेजू सवें आमी रिगून रावया. जायते फावटी बाबा भयणीनो पवित्र सभेन आमी जियेता एक समुदाय कशी चिखलेची फिरगोसकारां कशी आमी जियेता तेन्ना तुमी तर पादविकाराच्या मना प्रमाणे तुमी तर पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे हांगासर जियेना जाल्यार तुमी सगळीं कातरून उडयलेले फांटे सुकून वेतेलीं. म्हणटकूच ओदीक आनी ओदीक गोंडीक पवित्र सभा आसा. आमच्या दर एका सॅक्टरान आमकां सॅक्टर लिडर आसात. सॅक्टर लिडर आमकां दर एका फिरगोजेन कितें घडटा तें आमकां जाणवाय दिता माहिती दिता. ताचे प्रमाणे आमी जिवंक गरजेचें. दुसरी वस्त दर दिसाक देवाचें उतर आमकां प्रेरणा दिता आमकां स्फूर्ती दिता. ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे ओदीक आनी ओदीक आमच्या जिवितांत स्फूर्ती हाडुया. देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोया. आनी तिसरे सुवातेर काय बरें जेजू म्हणटा तुमी सुबाम फळां दिवची खातीर तुमी म्हजे शीश जावचे हीच म्हज्या बापाची महिमा. तुमी म्हणजे आमी सगळीं सुबाम फळां दिवचे खातीर बाप दिसपोटी वावुरता की आमी फळां दिवची.
आपल्याक मोहिमा दिवंक दिसपोटी बापाची खुशी. तर आयच्या दिसाक आमकां कुरपा मागुया. उदीक आनी उदीक फोडां दितेले आमी रूख जावं. उदीक आनी उदीक आमकांच भेंटले आमी फांटे आनी नवे फांटे येवन आमी नवी मोना घेवन पवित्र सभा जिवाड करता तसली वांगडी जावं. उदीक आनी उदीक पवित्र सभेचे शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूं. हीच कृपा आयच्या दिसाक आनी 2 दिसाक आमी मागुया. की जेजू आमचो दाखवेल आमी ताचे फांटे ताच्या जिवान आमचें जिवीत जिवंक उदीक वावरुया. शेवटाक भाऊ भयणीनो, आमच्या राज्यांत किरीत भाशेन वेंचणुक्यो येतल्यो. उदीक देवाक मानता तसल्यो उमेदवार आमकां देवान दिल्यात जाल्यार आमचें मत आमी फावो त्या उमेदवाराक दिवया. आमचें मत आमी बाबा भयणीं जबाबदारेन दिवया, भायर सरुया आनी मत आमी घालुया. कित्याक जेन्ना आमी मत मारतले आमचो अधिकार आमी दाखोड करतले. हेंच करूंक आमी भाव भयणीं उत्सूक जावया आनी जबाबदारेन आमचें मत आमी घालुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक पवित्रात्म्या बोलली गर्दी समालो आंखवार बनयता सोलो हॉस्पिटल ताका ताणें कोसले ताका कुर्सांव सोलो तो मेला ताका निकिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा आन्याक तो जिवन जालो सोगात चडलो सोडपुलीला आडल्या बापाच्या हॉस्पिटलाक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मुसुदी करून केलो सोत मानता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक बापाचो एककार पातकाचें बक्षले कुडीचें जिवन पळय सासणाचें जिवीत. जिवितान सुबाम फोडां दिवंक आनी जेजूचे खोरेशी जावंक देवाचो आदार मागून आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापान बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक सदांच रिगून रावंक आनी ताचे गोठायेन वादोळ मोडां मोदें पवित्र सभा चलोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी आनी बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची ताकद देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी समाजाच्या एकवटा खातीर वावरूंक आनी संवसारांतली उत्सांबोळाय आनी झुजां बंद करून शांती संवस्काय विस्तारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची ताकद आमच्या कुटुंबांत व समुदायान जिवीत नवसरूंक प्रयत्न करतल्या आमच्या भयणी भावांक आमी पाठिंबो दिवंक आनी हे तोरेन आमच्या आदारान आनी कोरणेंतल्यान दाखयल्ल्या मोगा वरवीं तांचें जिवीत फलबरीत जावंक बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी बापाक मानता तसलीं सुबां फळां उत्पन्न करूंक आनी क्रिस्ताचे विस्वाशी शीश जावन बापाक मोहिमा हाडूंक समेस्तांक बापाचो आदार मागुया. दोयाळ तुझ्या भुरग्याची
मागणी आय आमची थोडो वेळ उगी रावन आमची खासकी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्या. आमकां तुज्या आदाराची गरज, तूं आमकां पाव आनी ह्या वेळार आमची किरकोळ मागणी जी आमी तुका दवरल्या ती स्विकार करून आमचें जिवीत फळादीक कोर. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया. C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या रानके पवित्र सुबेच्या गांवाक सर्गींच्या बापा, जेजू कोरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे. हो आमचे मदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकूट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडूय. ही बरी आमची खालती भेटोवनी तुका मानो आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरन्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सूर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सावय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोर गोटुया बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सुतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां धार्नी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दांगुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवूत चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची कामत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची कामत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हीच ती दाखवेल आनी आमी ताचे फांटे. ताचे सवे रिगून रावंक जेसू आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान
ती सगल्या आमी सुभागी सगळ्या देवाच्या भितरची म्हाका पावना तुझ्या कातीच्या म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नाना दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवासची काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जिवूं. सगळें आमचें जिवीत मोगाचे ह्या फळांनी बरों. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा मोहिमा आनी वळवीक आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. अशें बसूया. गेल्या आयताराक इगोजेन कलेक्शन जालां 32,625 रुपया. फुडल्या आयताराक 2 मिसां. पयलें मीस 6:30 वाजता फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर. दुसरें मीस 8 वाजता मांडावूर करपी ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशन. पवित्र संस्काराची बोसवण बुधवारा आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोजेन इंग्लीश भाशेन 6 वाजता आनी दाबोली कॉपेलान 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन जातले. 3 तारखेर मायाचे किरीत भाशेन मीस जातलें. सांत आंतोन कॉपेलान फोंडवे हांगासर 5:15 तेस आनी उपरांत मीस. समुदायाचे जमात हे भाशेन आयच्या दिसाक जमा जातली सेंट एन समुदाय माटवें दाबोली सायरस रॉड्रिगीस हाच्या घरान 6 वाजता. किरीत भाशेन मिसां पळयता. फाल्यांच्या दिसा 7 वाजता मीस सोंपलेल्या नॅली कुतिनो पयल्या वर्साचो उगडास. 1 तारखेर मायाचे 7 वाजता मीस सोंपलेल्या मारियो झेवियर 3ऱ्या वर्साचो उगडास. सेंट जोझफ वाज इन्स्टिट्यूट ऑफ एड्युकेशन कुट्टाळे एडमिशन D.Ed खातीर उक्ती आसात म्हूण ती कळोवंक सोदतात. तो कोणाक खुशी आसात आनी माहिती नोटीस बोर्डार घातलेली आसा घेवची. तशेंच एडमिशन्स आर ओपन फॉर बॅचलर ऑफ सायन्स, BSc इन केमिस्ट्री, मायक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी. सगल्यो माहिती नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. बाबा भयणीनो, आमी जाणाव आमचे फिरगोचेंत आमी गूड सॅमेरिटन फंड उगडला. बिस्पाचो किरीत भाशेन आमकां उलो सगल्या फिरगोजांनी गूड सॅमेरिटन फंड उगडूंक आमी उगडला. म्हणटकूच किरीत भाशेन आमी थंयसर फंड जमा करता. लग्न जालें आमी तांचे लागीं एनवलप दिता. कितेंय जालें तुमकां विचारता. तुमी खुशी आसा जाल्यार दिवचें म्हूण सांगतात. जायतीं बरीं देखणारां फुडें येतात. आमची एक केस आसा. आमी एका भुरग्याक बॉम्बे हांगासर घातला. कित्याक कोणाच्यानूच हांगा गोंयां ते घालूंक सवलत्यो ना म्हणून ताका बोमाय घातला. वर्साचो कोर्स सुमार 2 लाख अशें येतात. ताची फीज आनी सगळें बोर्डींग फीज म्हणटकूच आमी आदार करता. आमच्या वाटेन आख्खो आदार आमी करता. म्हणटकूच तुमी कितेंय फूल ना पाकडी दिवची अशें. कित्याक पयशे येतात आनी रोखडेच खर्च जातात. आमी पयशेच मागतात अशें म्हणिनाकात. कित्याक बरे सामारिताना भाशेन तुमी तुमची देणगी दिवची. आनी अशें आमच्या बाबांनी दिल्यात ती हे भाशेन जावन आसा. बऱ्या देखणारान आमकां 13,000 रुपया दिल्यात. एक बऱ्या देखणारान 8,000 रुपया, एक बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया, एक बऱ्या देखणारान 5 आनी एक बऱ्या देखणारान 3,000 रुपया. सगल्या आमच्या बाबा भयणाक किरीत भाशेन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. आनी उदीक आनी उदीक देवान आमकां हो गूड सॅमेरिटन फंड उदीक बरे तरेन करूंक आमकां आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. लग्नाच्यो चिटी. देवाचे कृपेन काज जाता केविन क्लिफर्ड डिसोजा, पूत रुडॉल्फ डिसोजा आनी अपोलिना डिसोजा रावता सांकवाड. लग्न जावंक येता स्विझल क्रिज्मा फेर्नांडीस हिचे कडेन, दू इनासियो कायतान फेर्नांडीस आनी आंतोनेता मरिदा फिगरेदो रावता इग्रेजा चिकाली. देवाचे कृपेन काज जाता जॉस्मन झेवियर एंथनी फेर्नांडीस, पूत रेमेडियोस फेर्नांडीस आनी आंतोनेता फेर्नांडीस रावता नागवा. हो लग्न जाता अलिशा फेर्नांडीस, दू आंतोनियो फेर्नांडीस आनी डॉरिटी फेर्नांडीस रावता इग्रेजा चिकालीम. देवाचे कृपेन काज जाता रॅमसन मार्तीस डॉमिनिक कुतिनो, पूत डॉमिनिक कुतिनो आनी पोब्रिना कुतिनो रावता सांवड्डें. तो लग्न जाता डिना लुकस, दू कायतानो दोमिंगो लुकस आनी सबस्तियाना मेंडीस रावता रेंद्राबाद दाबोली. देवाचे कृपेन काज जाता सनी गणपत वलवयकर,
पूत गणपत वोलवयकर आनी कार्मीन वोलवयकर रावता रेजिना मुंदी चिकाली. लग्न जाता फिना पेरेरा, दू डायगो जासिंता पेरेरा आनी क्रिस्तालिना पेरेरा रावता बोटले सेरावली. हांचे मदें आडकूड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सव्यासू आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. लोकसभेचे वेंचणुके खातीर मागणें तुमच्या थंयसर गायनाचो जेलो आहा तातूंत एक पेपर आसा उगडचो. सगलीं बरोबर म्हणया. आबा बापा तुवें आमकां आपल्या मोगान रोचल्यान तुजो मोग आनी हुस्को आमच्या काळजांत घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी आर्गां दिता. बापा तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रोचणेचो अधिकार दिला. तिका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच सुलो मारताय. बापा तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचोय तूं दोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल पोजेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं तांचो राखणदार आनी गवडी जालोय. आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाच्या चोपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुंयचो इदवास करता. आमच्या ग्रेस दायजाचो इबाड करता. वर्सा काळाचो आमचो एकवोट तुटयता आनी आमच्या काळजान भिरांत घालता. तसल्या पक्षाच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. हे वेंचणुकेंत आमी आमचें मोलादीक मत घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उसवाड. दाखोवन दी सायबा आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेले वाटेर चलतले तसले फुडारी वेंचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा की आमी जावन आसा म्हूण एक बाबार्थाचो समुदाय आनी आमचें आपोणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उसवाड. आमकां जागृत कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला हाडून जाणवायेन मत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मत घालपाचें कार्य पाडूंक आमकां गिन्यानान बोर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण तीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा नेहमियस ह्या साद्या मनशाचे मागणे तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचे मागणे आयकून घे. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचो जबाब जातलो माग आमचे पासून. गोंयच्या पुता सांजे वाजा, गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस सावेरा आमकां कितें सांग. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची. शेवटाक एक घेवया. E6 पेज नंबर 80. E6. Shiva,